रितीच्या भावान भयणो, आमी ह्या दिसांनी मार्कूच्या शुभ वर्तमानांतली वाचपां आयकतात. आनी मार्कूच्या शुभ वर्तमानाचो मुखेल हेतू म्हणल्यार देवाचें राज. आमी पळयता मार्कूचो शुभ वर्तमान सुरू जाताच तो जेजूच्या बावतिजमान. आनी जेजून बावतिजम गेले उपरांतूच तो आपलें मिसांव सुरू करता, तें म्हणल्यार देवाचें राज परगटप. आनी ह्या दिसांनी काल आनी पयर आमी वाचीत जाल्यार जेजू आपल्या पोटलावदारांक, आपल्या शिसांक उदोरून दिवंक तो कशे तरेन मिसांवाक वचोंक आनी तो मिसांवाकूय धाडटा. आनी आयज आमी पळयता हे शीस, हे दोन जे आसा जेजूचे, ते वचोन ताणें कितें केल्लें तें येवन जेजूक सांगतात. आनी ते खुशाल बरे जावन येवन जेजूक सांगतात, आमी तुवें कितें सांगलेलें तें केलें म्हणून. आनी हेंच पळोवन जेजू तांकां विसव घेवंक सांगता. आमकां मार्कू एक जेजूची एक बरी इमाज दिता, ती म्हणल्यार एक बरो घोड्याची इमाज तो आमकां दिता. आनी आमी पळयत जाल्यार तो जाणा की एक बरो घोड्याचें काम जावन आसा. आनी एक गूण म्हणल्यार आपल्याच्या मनशांची काळजी घेवंक, आपल्याच्या मनशाची दोळ्यार दाखोवंक, हें जावन आसा एक बरें गुणाचें गूण. आनी तो तें पळयता, कित्याक तो जाणा आपल्या शीस आतांच मिसांव ते बाग घेवन आयलेले आसात, वावर करून आयलेले आसात, तांकां थोडो विसवाची गरज. आनी ताकाच लागून तो तांचें चिंतता आनी तांकां एक्सप्रेस सुवातेर व्हरूंक, वेळ सारूंक तो आपयता. आनी ते जेन्ना वेता तेन्ना लोकांकूय ताची गरज आसा आनी लोकूय ते पावचे पयलीं थंयच येवन पावतात. आनी थंय जेजूकूय आमी पळयल्यार जेजू आनिकूय चुरचुरता तो आमकां दिसून येता. मागाच्या भावान भयणो, आयज ह्या वचपांतल्यान आमकां एक बऱ्या घोड्याचें चित्र दिसून येता. म्हणजे कितें, सगळे वेळार जेन्ना केन्ना आमी आपल्या शेड्यांक पळयतात तेन्ना जांकां गोडी नासलेल्या भाशेन, तेन्ना आमी तयार रावंक गरजेचें. देवाचें मिसांव जावन आसा सगळेच वेळार आमकां देव पळयतलो. आनी जेजू आमकां हेंच दाखोवंक सोदता, आमी सदांच दुसऱ्यांची सुचोवणी करूंक जाय आनी तेच परेन आमी देवाच्याच आदारान तांकां पळोवंकूय जाय. एके वाटेन आमी पळयता जेजू आपल्या शिसांचे चिंतून तांकां एक्सरे सुवातेर वता. दुसरें म्हणल्यार लोकांचेय फुडें तो तयार जाता, लोकांक शिकवण दिवंक. मोगाच्या भावान जेजूचें व देवाचें मिसांव करता आसतना आमी सदांच चतूर रावंक जाय, सदांच तयार रावंक जाय. आमी जेन्ना आमकां वेळ मेळटा, जेन्ना आमचो तो वेळ मेळटा तेन्ना आमी देवाचें उतर परगटूंक आमकां आयचें हें वाचप आपयता. आयचे ह्या वाचपांतल्यान आमी आनीक शिकून घेवंक जाता, ती म्हणल्यार आमी जेजूची ओळख घेवंक गरजेची. जेजूचें सांगप, आपल्या शिसांक एक्सरे सुवातेर वेळ सारूंक म्हणल्यार फकत विसवूच घेवंक न्हय, पूण जेजू सांगाता वेळ सारून ताचे सांगाता वेळ सारून ताका आनिकूय अनुभवूंक आमकां शिकयता. आनी हेंच आमकां जेजू करूंक आपयता की आपणाच सांगाता वेळ सारूंक. कित्याक जेन्ना आमी जेजू लागीं वेळ सारतात म्हाज्या भावान भयणो, आमकां जेजू घोटाय दिता आपल्या ह्या मिसांवांत फुडें वचूंक. ह्या मिसांवांक आमकां बळ आनी शक्ती मेळटा. तेच परी आमकां हें वाचप शिकयता दोळ्याराय, जेजूची दोळ्याराय. जशे भाशेन जेजून आपल्या शिसांक आनी तेच परी आपल्या दुसऱ्या लोकांक, आपल्या शेड्यांक दोळ्यार दाखयली, तेच परी आमकां हें दाखोवंक आपयता. तर मोगाच्या भावान भयणो, ह्यो शिकवण्यो आमी आमचे मतीन दवरुया आनी जेजूच्या कार्यान जे आमी भाग घेतलेले आसात, तर एक क्रिस्तांव पोटलावदार जावन आसा, जेजूची मिशनार आमकां आपयल्लीं आसात. आमी जाता ती भाशेन जेजूचेच आदार मागून, जेजूची सक्ती घेवन हें मिसांव फुडें व्हरूंक आमी प्रयत्न करुया, आमी वावरुया.